आयज पळयलें हो जो इश्यू आसा सिवरेजीचो जे अंजलीच्या आर्किटेक्ट असो म्हणून हांगा 5-6 बिल्डींग आसा तशेंच मेन आसा ड्रेनेज इश्यू ड्रेनेज ना म्हणून खंय तरी हो इश्यू जाता आनी सिवेजीच ना आनी खंय तरी आतां हेल्थ ऑफिसर सिनेटर तेंची येवन हांगा खंय तरी एक चेतावणी दिल्या की तुमची लायट आनी उदक कट करताले म्हणून आतां तांकां दिसता कितें फक्त आमचेच बिल्डिंगेची कित्याक बाकीच्यो बिल्डींग आसा आनी ते म्हणटा की तुमी हेच बिल्डिंगेंतल्यान सिवेज वॉटर पास जाता अशें म्हणूंक शकना तुमकां कितें राय आसा तो म्हणपा लागलो आमकां तुमकां सांगपा आयला हेजे मुखार नोटीस जावपाक जाय खंय तरी हांगा हे केपी वाठारा हो इश्यू पावसांत कित्याक आतां डॅम आसा ते पुरयले गेल्ले आसा सिवेजी वॉटर उरपाचें आनी पावसाचें खंय तरी हो इश्यू मोठो जावपाचो आसा आनी हांगा आतां हेल्थ डिपार्टमेंट तशें केपी म्युनिसिपालिटी कशी लक्ष दितली हेजेर लोकांची लक्ष आसतलें टोटल आमची 6 बिल्डिंगेचे आसा 6 बिल्डींग सो बिल्डरान जेन्ना कन्स्ट्रक्ट केली पळय तांणी इल्लिगली कन्स्ट्रक्ट केल्ली जी सगळी पायपां आसा जी ड्रेनेजची सगळी पायपां आसा ती कॅनलाक तेणें आवटलेट करून कॅनलान सोडिल्ली जेन्ना हांगा आमचे पार्किंग लॉट तें टेंडर पास जालो आनी तें काम करपाक येल्लें तेन्ना आमकां ते कामगारांनी दाखोवन दिलें की तुमची सगळी घाण जी बिल्डिंगेची आसा ती उदकांत येता सो त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी एक मिटींग घेतली आनी सगळे बिल्डिंगेचे सेपरेट सोकपीट मारलें सगळे बिल्डिंगे कडेन आनी वेवस्थीत उदक अशें स्टोर करपाक लागून तशें हें केलें आनी आयज कितें काय म्हणल्यार सकाळीं हेल्थांतल्यान एक मनीस आयलो कोण तो आमकां खबर ना म्हणपाक लागलो की तुमचें लायट आनी उदक डिस्कनेक्शन आयलां हांवें म्हणलें कित्याक बिल्डरान म्हणपाक लागलो तुमचेर कंप्लेन केल्या की तुमची सगळी घाण ते नेबरींग प्लॉटांक वयता हें तें आनी ही लो लायन एरिया जाल्ले कारणान कितें हांगा सिवेजीस सगळी ना सारकी सो सगळें उदक देंवोन हांगा आमच्या हांगा येता म्हणल्यार एंजेलिका बिल्डींग आसा थंय आनी कितले फ्लॅट्स आसा तुमगेले टोटल फ्लॅट्स म्हणल्यार 40+ आसा एक बिल्डिंग एक टोटल सगळी बिल्डिंग ना ती तुमची बिल्डिंग आमची टोटल 6 बिल्डिंग न्ही एंजेलिका एक बिल्डिंग 36 सुमार फ्लॅट आसा आतां बिल्डरान कंप्लेन केल्या की तुमचें उदक ते हांगा वयता म्हणून तेका येना सिवेज काय ना अशें म्हणून तेणें कंप्लेन केल्या पूण आमी हांगा सगळे सिस्टमॅटीक सेप्टीक टँक सगळे बांदिल्ले आसा आनी आतां तुमचें कितें म्हणणें आसा सो आमची एक म्हणणें म्हणल्यार आमी आतां एक लेटर करतले कंप्लेन एक म्युनिसिपालिटीक करतले आनी हेल्थाकय करतले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें बाबा तें उदक येता तें खंयच्यान येता आतां हेल्थान ते आज इन्स्पेक्शन आयलें तेणें कितें सांगलें तुमी कित्याक लागून लायट कट करता म्हणून तो म्हणटा की आमचे टॉयलेटीचे बाथरुमाचे सगळें उदक म्हणटा तो ते नेबरींग प्लॉटांक एक्लुमेट जाता म्हणटा तो आनी ही गोश्ट पयलीं खबर नाशिल्ली तर ती आतां कितलीं वर्सां जालीं बिल्डिंगे 20 वर्सां जालीं तेणें सगळी ती पायपां आशिल्ली पळय ती ड्रेनेज आवटलेट आशिल्ली ती सगळी खारजांक सोडिल्ली म्हणल्यार कॅनलाक सोडिल्ली जेन्ना त्या कॅनलाचें काम करपाक आयिल्लें पळय पार्किंग हांगा तेन्ना तेंच्यांनी दाखोवन दिलें बाबा तुमची हांगा पायपां सगळीं उदकांक सोडल्या म्हणून सो आमी आमची सोकपीट बी सगळें सिस्टमॅटीक करून दवरलें आमी फ्लॅट गेल्ले आमकां खबर नासलें की कितें आहा तें बिल्डराक गेले त्या बिल्डरान आमचेर कंप्लेन केली आतां आमगे उदक वचून आनी हेल्थाक कंप्लेन केला स्वेज आमगे वयताना आमचेर हें केलें मदीं म्हणजे हेल्थ ऑफिसरान आमगे लायट आनी एक उदक काडटा तो आमचेर हें दिलो केन्ना कट करता म्हणटा ताणें तें टायमींग कितें दिला कोण येयल्लो इन्स्पेक्शन सॅनिटेशन केप्यां केपें हेल्थांतलो तुमचें कितें म्हणणें आसा तुमी कितें म्हणटा आतां तुमी तेणी जर कट करपा आयल्या तुमी कितें एक्शन घेतला आमकां जाय तेणें एक्शन तेणें वेरीफाय करपा जाय जे आमगे बिल्डिंगाची स्वीज वयता कितें वयता आमकां खबर ना खंयसान येतली बिल्डरान पयलीं वेरीफाय करपा जाय आमचे कंप्लेन आमगेली बिल्डिंगेचेर आमचे कंप्लेन खंयच पर असो तेणें फायंड आवट करपा जाय बाबा हें खंयसान येता तें उदक मेन म्हणटा तेगे तेणें बेश्टें कोणाचेर कंप्लेन केलें जायना आनी आमगे रेजिडेंट्सां त्रास केलें जायना ते फाटल्यान सगळें तेगेलें सारकें हें दिसता पडलें तेगलें टॉयलेटाचें फाटल्यान तेगे ओन हें आहा टॉयलेट आहा तेणें आतां हेल्थ ऑफिसरान आमकां वेरीफाय करपा जाय बाबा हें सारकें टोटल खंयसान येता खंयच्यान आमगेली वयता आनी कोणागेर आनी खंयच्यान येता ती सकाळीं न्ही सॅनिटरी ऑफिसर आयलो बेल मारली दारार आनी म्हणपा लागलो तुमगेलें उदक कट करपाचें आपल्याक नोटीस धाडटा म्हणली ताणें मागीर हांवें म्हणलें उदक आनी लायट कट करपाक म्हणलें आमी लायट कित्याक कट करपाची तर मागीर विचारलें ताका हांवें खंयची बिल्डिंगो ABC म्हणपा लागलो 3च बिल्डिंगो मागीर आनी बाकी बिल्डिंगे कितें काय विचारलें हांवें बाकी बिल्डिंगे काय ना म्हणपा लागलो ना बाकी बिल्डिंगे लागना काय म्हणना ताणें
आपूण हांवें म्हणलें ते सावयन केलें म्हाका कंप्लेन इतलें सगळें तेणें मागीर आमी कितें करपाचें आमी चलता कळ्ळें आतां फाल्यां केन्ना नोटीस धाडटा खंय फाल्यां परवां केन्ना नोटीस धाडटले नोटीस धाडटकीर हें करता आनी आपूण कितले दीस रावले म्हणपा लागून तो मागीर आसूं करनाय म्हणून म्हणल्यार तुमकां तेजे बद्दल पयलीं नोटीस बी कांय येवना कांय येवना आमकां येवना नोटीस तो कसो सांगता आपूण रावलो म्हणून कोण आनी कोणाकडेन दिल्ली कोणा खबर तो हेरो आसता कोणाक दिली आमकां दिली ना नोटीस मुरली सांगता आपूण रावलो तो म्हणपा कितें रावलो म्हणटा कित्याक रावलो लागून. म्हणल्यार तुमकां सांगपा रावलो म्हणजे अशें तेका हें करून दिसनासलें त्रास उदक आनी लायट म्हळ्यार दोनी जाल्यार तशें रावतली लोक तुमी विचारले कितली केन्ना साकून तुमची कंप्लेन येयल्ली ती विचारले तुवें तिका कंप्लेन केल्या कितले दीस जाले म्हणटा तो आपूण रावलो म्हणटा अशें सांगता म्हाका मागीर मला लायट कित्याक कट करता म्हणजे चलता काय मागीर उदकान लायटीक संबंध काय म्हणून ना लायटींतल्यान ते कितें तरी कनेक्शन आसा म्हणपा लागलो हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेच्या क्रिस्तानान पेडणे Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.